Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आता ते पळयता कितें तरी रिलीफ सरकाराकडे मेळचो म्हणून. आता सरकार कितें रिलीफ दितलो? सरकारूच आसा ना. सबसिडी त्यांची थोडी रिलीज जावना. ती सबसिडी 70 केसीस येयल्ल्यो आसात त्यो हांवें आतां डायरेक्शन दिला ताबडतोब रिलीज करूं. एटलीस्ट सम रिलीफ टू देम. आता लॉंग टर्म कितें करपाचें? गव्हर्मेंटा कडेन फुल स्केल तांकां बस्यो चलोवपाक सबसिडी दिवपाक पडपाना. थोडेशे 2 पैसे जोडपाचे रूट असतात ते जोडटा तिंगा कदंबा तरी मेळ्ळे आणि लॉस मेकिंग रूट आसा तिंगा कदंबा मेळ्ळे ब्रेक इवन जावपाचे आणि कदंबा आणि मायज लॉस जावपाचे न्हू. वर्किंग कडून प्रायव्हेट बस ऑपरेटरा उमके पैसे मेळपाचे, मेंटेनन्स सगळे त्यांचे, ड्रायव्हर सुद्धा त्यांचो, फक्त कंडक्टर पैसे घेवपी कदंबाचो. म्हणजे वी विल इवॉल्व अ सिस्टम अशें हांवें तांकां एक प्रपोजल दिल्लें. पयले ते राजी नाशिल्ले. आता त्यांनी पहिला पॅसेंजर आता लोक भायर सरना, 50% कॅपॅसिटी जायना. सो व्हेरी केअरफुली वर्कआउट. आता माझे डायरेक्टर KTC MD हांवें बसून प्रपोजल वर्कआउट कर म्हणला. बसवाल्यांकूय सांगला तुम्ही तुमचे प्रपोजल करा आणि हे दोन्ही मेळून आम्ही बसया. आणि आम्ही बसले म्हणटच हांवूय तेंचे आयकून घेतलो. where there is a meeting round and final meeting honorable chief minister कडे आम्ही घेतले. लोकांचे हाल जावंक जायना म्हणून सरकार उपाय काडी मेरेन खंय बंद केल्ल्या रुटांचेर सध्या प्रायव्हेट बसी परत सुरू जातल्यो. तेणी आमकां आतां सांगलां की म्हणजे वर्कआउट करता आपूण KTC कडेन म्हणजे बाय किलोमिटरांनी कशें वर्कआउट जातलें. आमी डायरेक्टरा कडेन डिस्कस करून 8 दिसांनी आमी कितें तो म्हणजे दोगांकूय फेवरेबल आसतलो असो. फक्त तुमकां डायरेक्ट कितें दिवपाचें ना पूण दोगांचे वटेन एक बरें कितें एमिकेबल सोल्युशन जाता तसो तो कितें तरी एक काडटलो सोल्युशन आमकां. आनी मागीर आमकां आपयतलो मिटींग घेवन कितें तरी फायनलायज करतलो 8 दिसांनी, 8 दीस किंवा 9 दीस लागून. तोपर्यंत आमी म्हणलां की लोकांक त्रास जावचे न्हू. आमी सदांचेच आमचे पॅसेंजर आमी लॉसीस बेर करून हे 8-9 दीस कितें आहा ते आमी आमचे ग्रूप करून त्या रुटाक आमी सर्विसीस चालू करतले पाहिजे अशें आमचें सगळ्यांचें एक मत आहा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.